नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज गोंयचे आदले मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार हांची जयंती. मनोहर पर्रीकार वचून जवळ जवळ 4 वर्सां जायत आयल्यात. पूण असो एकय दीस वचना की मनोहर पर्रीकाराचें नांव चर्चेन येना. मनोहर पर्रीकाराच्या विशीं वेगळे तरेचे लोक चर्चा करतात, वादय जातात. मोपा विमानतळा संदर्भांनी आमी पळयलां मनोहर पर्रीकाराचें नांव कशे तरेन दिवचें हाचे संदर्भांत वाद जाल्लो. पूण मनोहर पर्रीकार वचून इतल्या वर्सां उपरांत सुद्दां ताजें राजकीय अस्तित्व गोंयांत उरप हें खूब म्हत्वाचें आसा. ह्याच विशयाचेर आमी आज चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात आनी आमचे बरोबर आसात ताजो व्हडलो पूत पर्रीकार बाब. उत्पल तुका हांव येवकार दिता ह्या आमच्या कार्यावळींत. थँक्यू. हांवें म्हणलें तशें की तुजो डॅडी वचून इतली वर्सां जालीं, 3.5 वर्सां जावन गेलीं, जवळ 4 वर्सां जावपाक आयल्यात आनी एकूय दीस असो वचना. तुकाय स्वता अशें जाणवता दर दिसा मनोहर पर्रीकार, कारण अशें घडये देखून मनोहर पर्रीकार सगळे क्षेत्र व्यापून उरिल्लो, तशेंच तुमचें जिवनूय पूर्ण व्यापून तो उरला. ना कितें आसता, हांव 20 वर्सां पूर्ण म्हजी जावच्या पयलीं म्हजी आई गेली आनी तेन्ना अशें आशिल्लें की बाबा आसा आनी तो कसलो भंय कितें दिसनाशिल्लो. आनी हांवें एका पुस्तकान खंयच्या तरी वाचिल्लें की जेन्ना बापूय वता पळय तेन्ना एक वेगळें फिलींग येता. आनी तेन्ना तूं खरो पोरको जालो अशें, तूं कितलोय सक्सेसफूल आसूं, कितलोय सेटल्ड आसूं, म्हणजे तशें बिजनेस वायज पळयल्यार ते राजकीय क्षेत्रांत आसल्या खातीर तसो आमी पयलींच्यान तो कंट्रोल सगळो हांवूच पळयतालो. मागीर तशी तांची गरज अशी केन्नाय चुकून कितें लागल्यार बारीक गजालीक कितें प्रॉब्लेम आयलो सॉल्व करपाक लागता आसतली, पण खंय तरी ते आसात. एक आधार आसता ते आनी ती एक्चुअल गरज प्रॅक्टिकल ती आतांय तशी ना, पण ती आसा इतलोच पुरो जाय आसता. ते गेल्योकूच तो जो वॉयड आसा ते फील करपाक अत्यंत डिफिकल्ट आसा. हांव कितलोय आतां म्हाज्या पांयाचेर उबो रावला आसलो, फायनान्शियली म्हणा, फॅमिली वायज म्हणा, पण तरी सुद्दां खंय तरी ती गरज कशीच हांव म्हणजे मिटूं शकना अशें फिलींग ऑलमोस्ट एवरी डे येता. कितें बारीक सुद्दां गजाल, कितें अडचण येयली कसली की तांणी सोल्युशन सुद्दां ते दिताले अशें ना. तांकां टायम मेळनाशिल्लो. तुका दोनी भावाक तुका इंडिपेंडंट सो खुबदां तेन्ना सुद्दां कितें अडचण येयली ते आमीच केन्ना केन्ना सोडयतात. तांकां टायम मेळटा ते सोडोवपाक अशें ना. ते फक्त मागीर एक दीस सकाळी म्हटलें की अरे तें जालें रे तुजें काय म्हणून, पण आमीच सोडयताले. पण ते तांकां सांगपाक मेळटालें की असो असो आपूण मातसो हातून शिरकला, अशें हांव करता. तांणी काय व्हडलें म्हणूंक ना म्हणजे करप, नाजाल्यार ते म्हणजे जाय ते तशें करूं नाका, इतलो फोन येवन मागीर सांगता अशें जाता. पर्रीकार कितलो बिजी मनीस, तुका तो बापूय म्हणून कितलो मेळ्ळा ना तशें, पण आमी ल्हानपणांतल्यान तशें वाडल्यामुळे ताचो तो तेच सांगता न्ही, इतलो कमी मेळून सुद्दां हांवें फक्त एकूच मुवी ल्हानपणान ताणें म्हाका एका मुवीक व्हेल्लो, तो छोटा चेतन. कित्याक तो 3D कितें येयल्ले गॉगल्स म्हणून, इट वॉज अ नॉवेल्टी इतलेंच. आनी म्हणून तो एकाच हाका व्हेला म्हणून तो म्हज्या तकलेन उरला. आनी कोणाक भुरग्यांक खंयचे पिक्चर पळयला ते कळचें ना, पण म्हाका याद आसा की तो एकूच पिक्चर. आतां व्हडलें जावन इट वॉज लायक मोर ऑफ अ फ्रेंडशीप. आमी भरपूर हांव अमेरिकेक सुद्दां शिकता, ते केन्नाय विजीट करताले, आमी मुवीज वचप पळोवप. ताजे पयलीं हांव विचारता की शाळेचीं फंक्शन आसता, आपलो आवय बापूय आयल्यार शाळेचें फंक्शन आमी घरीत धरूनच वताले की नाचतले म्हणून. आनी तातूंतच आमी आतां म्हाज्या चल्याचेंच पयर फंक्शन आशिल्लें आनी हांव ताका मेळ्ळो, पण मागीर म्हाकाय दुसरे कडेन वचचो पडलो. पण मागीर मिसेस वॉज टेलिंग की तो काळखान सोदतालो तूं खंय रावला. मागीर ती म्हाका म्हजीच याद येयली की हांवूय काळखान सोदतालो, पण मागीर एक संवय जाली. पण अशें आसून जे एक्सपिरियन्स मेळ्ळा ते युनीक मेळ्ळा, ते आनी कोणाक तशें मेळना. सो हे ऑल्दो आय हॅव लॉस्ट दीस पार्ट लायक अ नॉर्मल चायल्डहूड, एक वेगळे जे एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळा पळय तांचे जे पॉलिटिकल जर्नींतल्यानूय म्हज्या बरोबर तांचो संवाद आनी अनेक तांकां अडचणी येयल्यो ते हांवें लागींतल्यान पळयल्या. तो एक कोण भरून काडूंक शकना. असो तुका यादी आसात? हय भरपूर आसा. इवन काल सुद्दां कोणे तरी ते म्हजो हांव इमोशनल जालो म्हणून मोपा नांव दिलें ना,
हांव 2002 शिकपाक मिशिगन गेलो. हांव विंटरान पाविल्लो, फॉल सेमिस्टर. 2003 जानेवारीन ते आयकाव ICAO, इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन, पयली मिटींग तेन्ना ते फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर. ती मॉन्ट्रियल आसा तांचे हेडक्वॉर्टर्स. सो ही केम टू मिशिगन. थंयच्यान आमी ड्रायव्ह करून गेले आनी म्हणजे ते स्नोफॉल आनी म्हणजे ते ड्रायव्ह ते कामा खातीर आयल्या, पण बरोबर फॅमिली टायमूय जाता गाडयेन. आमी असोच टायम स्पेंड करप. अशें वेगळे भोंवपाक गेले बी अशें चड जावप ना. पण त्यो यादी सामक्यो याद येता म्हाका. न्ही हांवें पर्रीकाराक चीफ मिनिस्टर जावपाचो पयलींचो काळ पळयला. ही वॉज ए थॉरो पॉलिटिकल मॅन. कळ्ळें? ताचे प्रत्येक शब्दान राजकारण राजकारण राजकारण. तुजे कडेन उलयता आसतना कशें जावप? हांवें पयलीं म्हजें जेन्ना स्पीच हांवें म्हापश्यां केली तेन्ना तेंच सांगलें की हांवें ल्हानपणान राजकारण हें बाळकडू अशें. आमचे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आमी थंय राजकारणूच उलयलां. मागीर ते कितें जावंक जाय, बरोबर, खंयचे कायदे वचूंक जाय, आमी ल्हानपणांतल्यान तातूंतच व्हडले आयला आनी म्हणून संवय आशिल्ली. बरोबर. आनी हें सगळें पळय घडटा आसतना भारतीय जनता पक्ष घडटालो, तो तुज्या डॅडीन तो वयर काडलो, ताजे खातीर पूर्ण रात दीस भोंवप. कारण म्हाका खबर आनी मडगांव म्हाका मेळपाक येतालो दर शेनवारा. आमी अशी कितलीशीं वर्सां 2094चे पयलींची दर शेनवारा मेळप. सो सकाळीं भायर सरिल्लो तुजो बापूय रातचो लेट मेरेन घराना. तूं तेन्ना न्हिदिल्लें आसतलो, सकाळीं शाळेंत गेलो. आमकां शाळा आसतना टायमार न्हिदचें पडटालें, पण हळू मागीर आमकां तीच संवय जाली की कितें उलोवप तें रातच्या आयलोकूच उलोवप. हय. आनी हांवें केन्नाय म्हणलां की पर्रीकार न्ही हें आडनांव खूब कमी लोकांक खबर आशिल्लें. मनोहर पर्रीकार पॉलिटिक्सांत येतगीर अरे पर्रीकार अशें म्हणून एक हें जालें. तुका सद्या पर्रीकार नांवाचो फायदो मेळ्ळो काय तुका लुकसाण जालें? तशें फायदोय आसता, नुकसानूय आसता. एक्झॅक्टली. आनी ते आतां पर्यंत चालू आसा. एक्झॅक्टली. हांवें एलेबोरेट करपाची गरज ना. जितलो फायदो, जितलो लोकांचे प्रेम आनी सपोर्ट मेळटा तितलो काही राजकारणांत स्वाभावीक तें पॉलिटिक्सान भितर. आनी ते अशें कितें म्हाका तें खबर नाशिल्लें अशें ना. इवन हांवें कंटेस्ट केलें तेन्ना फक्त अमावंट ऑफ हें कितें म्हणटा बॅकस्टेबींग ऑर तें जालें तातूंत आय वॉज लिटल बीट सरप्रायज. मागीर ज्या लोकांनी लास्ट मिनटाक हें केलो ते व्हिडिओ काडले. तुवें अशें पळयलां आसतलें की तांची अपेक्षा नाशिल्ली म्हजी की ते अशें कर सपोर्ट कर. ई टू ब्रुटस असो म्हाका शब्द एक याद येता. बरोबर. हो म्हाका खबर आशिल्लें राजकारण. हांव कितें आय एम नॉट हांवें सीन पॉलिटिक्स क्लोजली थ्रू माय फादर फॉर 30 years. कितें जाता ही हॅज ऑल्सो एक्सपिरियन्स. मनोहर पर्रीकार कितली इलेक्शन पडलं न्ही, कारण निमाणें खंयचेय सोंपण चडटा आसतना एक दोन पांय घसरप हें स्वाभावीक आहा. तुवें पळय पणजेन मतां काडल्या ताची चर्चा अजून जाता ना. सो ते म्हणजे तांकांय फेस जाल्या अशें विश्वासघात आनी बॅक स्टेबींग. ही हॅज ऑल्सो एक्सप्रेस. बरोबर. आय वॉज सरप्रायज बाय द फेसीस हू डीड इट. तो म्हजो एक सरप्रायज आशिल्लो. म्हाका खबर आशिल्लो आनी खूब लोक बरोबर म्हज्या रावले म्हज्या एका हाचेर की विचार आनी अशें. तुवें काय पयशे खर्च केले ना, तुजे कडेन काय पद ना, आनी म्हजे कडेन फक्त 30 दीस आशिल्ले. आय कूड नॉट हॅव वर्कड दीस वे बिफोर द डिक्लेरेशन. एक्झॅक्टली. कळ्ळें. तो पण म्हाका पार्टीचेच तिकेट जाय आशिल्ले. सो आय हॅड टू बी विदीन. हांवें पार्टीच्या अगेन्स्ट कांय काम करूंक ना. आय रिजायन्ड. करेक्ट. हांवें एक व्हेरी म्हज्या इंटरव्यूवान सुद्दां तेन्ना प्रेसान शब्द व्हरला, दीस इज अ टॅक्निकॅलिटी म्हणून. पार्टींतल्यान रिजायन जाला ताचो एक व्हडलो मिनींग आसा. खूब जाणांक कळ्ळा काय ना, पण टॅक्निकली रिक्वायरमेंट आसा म्हणून आय रिजायन. आनी आय कंटेस्टेड बिकॉज म्हाका पणजे खातीर आय वॉन्टेड टू गीव देम अ चॉयस. आनी बऱ्या प्रकारे विथ माय लिमिटेड रिसोर्सीस तांणी लोकांनी सपोर्ट केलें. अशें दिसतालें की बाबा जो पक्ष आपल्या बापायन सामकें रक्ताचें उदक करून सामकें एक झाड लायलां, तें वाडयलां, ताका त्रास जावचो ना म्हणून सगळें वत आपल्याचेर घेतलां. ना कितें आसा एक म्हणजे डिसिजन जालें आनी एक चुकीचो पिक्चर वयर दिल्लो असो म्हाका फिलींग आयलो. कळ्ळें न्ही. कित्याक शेवटी म्हाका चॉयस चड उरूंक ना. आय हॅड टू शो दॅट ऑल्दो समवन एल्स वॉन आय वॉज द विनेबल कॅन्डिडेट. कित्याक ते विनेबिलिटीचेरूच चड उलोवप जातालें आनी तातूंत म्हाका चॉयस उरूंक ना. मागीर आय कूड हॅव अदरवायज कन्सिडर. पण अशें हें करता तेन्ना ना.
विनेबिलिटी म्हजे कडेन आसा, म्हजे कडेन कमळ आशिल्ले जाल्यार हांव 9,000 तरी पावपाचो फ्रॉम 6,000. सो ते एक खंय तरी लोकांक दाखोवपाक आनी म्हाका सुद्दां म्हज्या मनाक दिसता ते प्रूव करपाक आय डीड दॅट स्टेप. आनी ते खंय तरी एक चुकीचो पिक्चर वयर दिल्लो गेल्लो. हांव वयर जे उलयलां तांच्या प्रमाणे एनिवेज वयले लोक आसा, वरिश्ठ लिडर आसा, म्हजेच लिडर आसात दे हॅव टू जज बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट दे गेट. तांकां निटी ग्रिटीज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स कळना, म्हणजे खबर नासता पणजेच्यो बी. सो दे जज बेस्ड ऑन दॅट एंड तांकां पार्टी खातीर क्रिटिकल दिसलें की अशें निवडून इतले येवंक जाय. मनीस फुडारी जांकां राजकारणांतले ग्रावंड लेवल खबर आहा तो तुका अंडरस्टिमेट आतां केन्ना करचो ना. ते दुसरें म्हणजे हांव राजकारण म्हजें करियरूय अशें धरून ना. हांवें म्हजे कितें विचार आसात ते उरूंक जाय राजकारणांत, जे हांव म्हज्या बाबा कडल्यान शिकला म्हणून म्हजो सतत प्रयत्न रावतलो. वो विचार तुवें म्हणली, वो कितें विचार? विचार म्हणजे एक खंयची तरी एक पातळी आसूंक जाय. आतां एग्जाम्पल दिता, आज पणजेन रस्ते सगळे खणले गेल्यात. सामकें आमी ताजेर कॅम्पेन केलें. तुका लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हाची संवेदनशीलता दिसता? सामकी दिसना. वेल्यान हांवें पयर बरयलां की इलेक्शनान ताका कमी मतां पडले ताजो नागरिकांचेर तो राग काडटा काय कितें. सो ते हांव तितलेंच म्हणटा. मनोहर पर्रीकार आज आशिल्लो जाल्यार ताका स्कूटर घेवन भोंवपाचो. एक तुमी सांगूं शकना की ताका अशें कितें ते रिप्रेझेंटेटीव आसतना वयर सकयल जाले जाल्यार ही वुड हॅव बीन रनिंग. मनोहर पर्रीकाराचें वैशिश्ट आमी ताजेर खूब टिका केल्या की तो संवेदनशील मनीस. जर वर्तमानपत्रांत सुद्दां जर कितें आयलें न्ही तो ताबडतोब दखल घेता. म्हणटा राजकारण फक्त अल्जेब्रा न्ही, केमिस्ट्री आसची पडटा. ही हॅड द केमिस्ट्री विथ द पीपल. सामकें खरें. केमिस्ट्री अदीक अल्जेब्रा. बरोबर. फक्त केमिस्ट्रीनूय काय जायना. करेक्ट. तशें आसूंक जाय. हांगा ती संवेदनशीलता गेल्या. आनी एक एग्जाम्पल दिता, थंय ते 12 कोटीचो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आयला मिरामार ते थंयच्यान गाडये वयल्यान काडले. थंय ते भेळपुरी बी विकताले. तातूंत खूब जाण गोंयकारूय आसा. आज ते बेकार आसा. तांकां थंय बाबानूच हेल्प केल्ली चालू करपाक, अल्टरनेटीव काय ना म्हणून थंय ते करताले. तांकां काडले, थंय नवें केलें, बरें आसा. बट कॉम्पॅशनेट गव्हर्मेंट म्हणजे कॉम्पॅशन एक आसचें पडटा, संवेदनशीलता आसचें पडटा. वूड हॅव एन्श्युअर्ड की तांकां ऑल्टरनेटीव जागो थंय हांवें आयकलां थंय जागो आसा, तांकां अरेंजमेंट केल्या इन द प्रोजेक्ट. पण रिप्रेझेंटेटिव्हाचे हॉटेल आनी असले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसल्या खातीर तांकां मेळना. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता फाल्यां आमी फॉर्मेलिटी करतले बाबांक श्रद्धांजली दिवपाची. पण अशे जे विशय आसा जे सारके तळागाळांतल्या मनशांचे म्हणटा सरकार बरें काम करता आसतलें हे म्हज्या नजरेक हे विशय काही आयल्या तेय सॉल्व जाले जाल्यार इट वूड बी व्हेरी गूड. म्हाका एक सांगात, आतां हो प्रोजेक्ट जवळ 3 वर्सां जावन मिरामारचो तो प्रोजेक्ट चालू आसा, अजुनूय कंप्लीट जायना. 3 वर्सां ते गव्हर्मेंटाचें कितें एक्झिक्युशन कशें जाता हाचेर म्हाका दिसना आय शूड टॉक. समाधी ते करतात लोक थंय श्रद्धेन फाल्यां हे करतले, सो म्हणून म्हाका तातूंत कॉमेंट करचें दिसना. हांवूय वतलो थंय. पण असे काही जे विशय जे डे टू डे लायफ जे फेस जाता पणजे तांचें क्षेत्र असल्या खातीर थंय म्हाका लक्ष घालूंचें दिसता. म्हाका तुका पणजेकार तर मेळटा आसतलेच, पूण पणजे संदर्भान अशे तरेचे जेन्ना कितें वाद निर्माण जाता, चर्चा जाता, कितें विशय येता तेन्ना तुका कोण कॉन्टेक्ट करतात बीजेपीतले सत्ताधारी पक्षांतले? ना हांव तशें थोड्यांक वचून मेळून उलयलां. हांव एडमिनिस्ट्रेटरांतल्या लोकांकूय मेळ्ळा. हांव 10-15 दीस पयलीं ट्रॅफिक एसपीक मेळ्ळा. STPचे ट्रक भितर सरतात ते ताची अडचण जाता. पयले सगळेच रस्ते खणल्या, सो तातूंतल्यान सोल्युशन मेळूंक ना. स्मार्ट सिटी अंतर्गत तो प्रोजेक्ट आतां इमिजिएटली मार्चान सोंपता. 600 कोटी खर्च करपाची इतली ताकतीक जाल्या, ताका लागून एका बरोबर जे हळू फेज वायज काम ते फेज वायज जावंक जाय ओवर द इयर्स. इट्स अ बीग प्रोजेक्ट. सो आतां 600 कोटी 3 म्हयन्यान चोवपाचे आहात. सो दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस. आनी लोक त्रासान पडल्यात. जे लोकांक पार्किंग तांची एरिया थंय पार्क. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतलो की ही शूड लूक इनटू इट एंड गेट द सोल्युशन. सो तुजी आतां बीजेपी कडेन तूं आसा? हांवें सांगलें म्हजे कडेन फक्त कागदां ना. ओके. सो पूण तुका ते मानतात काय तुका परत एकदां त्यांनी हे कर म्हणजे तुका तिकेट कित्याक दिलें ना? तुका तिकेट दिलें ना कारण तूं जिखपाना अशें तरेचें एक वातावरण तयार जाल्लें. आज तूं जिखपाक शकतालो, तुवें सामकें जिखपाचेंच
खातीर जी पळय मत आतां सामकी तूं कमी पडला मागीर तूं सामकें जिखपाचें धांवून धांवून जिखपाची पळय जी लायन आहा थंय मेरेन पाविल्लो. सो कोण अशें म्हणू शकना की तूं जिखना म्हणून. ना राजकारण एक विचित्र आनी हे फक्त राजकारण हो फिल्डूच विचित्र आसा, वयल्यान कलियूगूय आसा. सो म्हाका ताचेर चड उलोवपाची गरज ना. कोणाक जिखपाक जाय किंवा हांव जिखिल्लो नाका अशेंय आसता. सो जिखपाचो ते म्हाका कितें मनान दिसलें तें हांवें केलें आनी म्हाका दिसता बाबा वील बी प्रावड की आय गिव अ गूड फायट. एंड ज्या प्रकारचे एफिडेवीट आशिल्ले म्हजे क्रिमिनल रेकॉर्ड्स वर ब्लँक, दुसऱ्या सायडीन कितें आशिल्लें खंय तरी आमी एक रेशा मारूंक जाय आनी ती कित्याक कोणाक मारूंक ना ती हांवें मारली कित्याक म्हाका दिसलें की आय शूड डू दॅट आनी आय एम प्रावड दॅट आय डीड इट. आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू द पीपल पणजेच्या लोकांनी असो म्हाका सपोर्ट केलो. आतां फुडें हळू जे मॅस जाला तातूंत हांव लक्ष घालून करपाक प्रयत्न आसा. म्हाका एक सांग, पॉलिटिक्सान भितर एक तेवार पर्रेकाराचें नांव सामकें चकचकतालें नांव आनी ती BJPन तिकेट मेळोवपाक पर्रेकाराक कितलें लागीं आपलें वचप हो एक क्रायटेरिया. आज पर्रेकार नांव हें मातशें नेगेटीव जालां. ना हांव तशें म्हणचो ना, लोक खूब लागीं आसा. हांव खंय वता थंय म्हाका अत्यंत बरो हें मेळटा, रिस्पॉन्स मेळटा. कालूय हांव मोपा एअरपोर्ट उद्घाटनाक गेलो, सगळे लोक आनंदान म्हाका मेळटाले. सो एंड दॅट इज वॉट काउंट्स बरोबर एट द एंड ऑफ द डे. मोपा आयलो विशय म्हणून हय, थंय मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे कितें? कारण फेसबुकाचेर इतली चर्चा चल्ल्या की लोक म्हणटात मनोहर आजगांवकार आज काँग्रेसचे एक लिडरान म्हणला तागेलो थंय कोण थंय मनोहर पोदेरी आसा. सो हें कितें काय म्हण नांव येदें व्हडलें पयर आतां नागपूर हायवेचें उद्घाटन केलां, केदें व्हडलें नांव हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग. हांव तुमकां खरें सांगल्यार हें बाबाचें स्वप्न आशिल्लें आनी हो प्रोजेक्ट हांव परत परत म्हणटा कित्याक की बाकीचे प्रोजेक्ट बेगीन सोंपले. लायक हांगा मांडोयचो ब्रीज किंवा जुवारी ब्रिजूय रिलेटिवली आतां चालू करून हो प्रोजेक्ट 2002 इवन ताच्या पयलीं कॉन्सेप्शुअलायज जाल्लो आनी इतलीं वर्सां मदीं UPA सरकारान ताका खंय तरी डस्टबिनान घालपाक प्रयत्न केलो. मागीर 2014 प्रधानमंत्रीचे आनी प्रधानमंत्रीन आय हॅव टू गिव क्रेडीट की देशभर इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्या प्रमाणान काम चल्लां आनी ताच्या खातीर खंय तरी जे वर्ल्ड रिसेशन आयलां ते इंडिया इज बकींग द ट्रेंड बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर एक सबस्टेन्शियल ताचो वांटो आसा भितर. सो हो प्रोजेक्ट म्हणून म्हाका एक खूब इतलीं वर्सां लागलो. आय वूड ऑलवेज प्रिफर दॅट ही कूड हॅव सीन इट बाय हीज ओन आयज. तशें आयिल्लो जाल्यार नांवाचो प्रश्नूच येनाशिल्लो. सो म्हणून हाच्या पलीकडे हांव नांवाच्या वादान कांय उलयना. चर्चा जाताच न्ही हो तुमी प्रश्न हांव कितें म्हणटा म्हज्या स्वता कितें मनान आसलें तरी सुद्दां प्रोप्रायटी सेज दॅट आय डोंट एक्सप्रेस माय सेल्फ. नॉट ऑल थिंग्स आर टू बी एक्सप्रेस. ही चर्चा जाल्या ही चर्चा इतले कांय जाण असे घटक आसतात की तांकां मनोहर पर्रीकार मातशें अस्वस्थ करता नांव पण परत एकदा अशें तर कमेंटूय जाल्लो परत तशें आसा जाल्यार आय मायट टेक इट एज कॉम्प्लिमेंट ऑल्सो. ते इलेक्शनाच्या वेळार सुद्दां इट वॉज कायंड ऑफ कॉम्प्लिमेंटूच. जाल्यार प्रश्न इज कित्याक. बरोबर न्ही आतां म्हाका सो थंय मनोहर पळय नांव दिलां आतां हें मनोहर नांव दिलां एट द हे आय वील रिस्पेक्ट द नेम तांणी दिला ठरवून. प्रधानमंत्र्यानूय ते अनावन्स केला आनी बाबा खातीर तांणी दिला अशें सरळ सांगलां. एंड फॉर म्हटलां हय तांणी स्वता सांगलां प्रधानमंत्री ते तांणी तशें केलां. तातूंत कितेंय लॉजीक आसूं शकता, तुमी ते तांकां विचारचें पडटलें सरकाराक. पण आय एम हॅपी म्हणजे नांवा खातीर न्हय पण एक खंय तरी बरें दिसता की खंय तरी एफर्ट्स आशिल्ले आनी तो आनी ताच्या पेक्षा म्हाका बरें दिसता की हो प्रोजेक्ट एक्चुअली फ्रुइशनाक आयलो, पूर्ण ताची एक फेस जाली आनी हाचो खंय तरी बाबा जरी हो पळोवपाक शकूंक ना तरी आमी पळयता आनी गोंयकार पळयता तांकां हाचो फायदो जातलो. आनी फायदो जातल्या पेक्षा फायदो करून घेवंक जाय. एक्झॅक्टली ऑपॉर्च्युनिटी गोंयकारांनी मिस करूंक जायना. खंय तरी आमी फाटीं पडटा केन्ना केन्ना ऑपॉर्च्युनिटीज. हांव एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी नवें कार्गो हँडलिंग जातलें नवें जातलें सगळ्यांकूच कितें थंयच एअरपोर्टारूच नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें ना. सारकें इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी वाडटली तातूंत गोंयकारान आपूण सक्रीय जावन फुडें वचून ते आपल्या हातून तांचो विकास जाल्यारूच गोंयचो विकास जातलो आनी देशाचो विकास जातलो. न्ही तूं म्हणलें बरोबर ऑपॉर्च्युनिटी इतल्या खातीर जाय
कारण तो एअरपोर्ट पडटा गोंयच्या बॉर्डरीचेर. फाल्यां ताजो सगळे फायदे जर महाराष्ट्रान जर म्हणून आमी घेवचो पडटलो. एक्झॅक्टली. बॉर्डर शेवटी कितें आसता, आमी मनशांनी केल्ली आसता. खंयचेय रिजन वयर सकयल जाता पळय इकॉनॉमी, ताच्या सरावंडिंगाचो फायदो एकामेकाक जायत आसता. ते सुद्दां फुडें वयर आयल्यार ताचो स्पील ओवर हांगाय जातलो, तांकांय गरज पडटले. बरोबर. थंय नोकऱ्यो तयार जातल्यो. सो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट इज समथींग आय डोंट बिलीव सरकाराक, जरी सरकाराक दिसता आसत की ते व्हडले कितें बाण मारता, इकॉनॉमीक एक्टिविटी इज वन थिंग वीच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीबडी. आय बिलीव इन द हिडन हँड ऑफ टॉक बाय मिस्टर स्मिथ. एक पुस्तक आसा इकॉनॉमिक्सान, कळ्ळें की इकॉनॉमीक एक्टिविटी सरकारांक बी दिसता आसत आमी खूब कितें, दे कॅन ट्राय टू गिव इट अ शेप. बरोबर. म्हणून खुबश्यो सोशलिस्ट कंट्रीज आर फेलिंग इकॉनॉमिकली. वेरेज जे फ्रिडम ऑफ इकॉनॉमीक एक्टिविटी खंय मेळटा थंय सगळ्यांक फायदो जाता. गोंयान फायदो जाल्यार स्वाभावीक आसा शेजारच्यांकूय जातलो, पण थंय इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाली जाय ताचो फायदो हांगाय जातलो. यू कॅनॉट कंट्रोल इट. आर्टिफिशियल बॉर्डर्सान थोडो लिमिटेशन जाता, बट स्टील इट इज स्प्रेड्स नॅचरली. परत मनोहर पर्रीकराचो विशय घेवन उलयत आसतना मनोहर पर्रीकराक एक स्पश्ट अर्थवेवस्थेची दिशा आशिल्ली असो खूब म्हाका दिसता पयलो मुख्यमंत्री सुद्दां आमच्यान म्हणूं येता तो यादच धरण. कारण ताका एक गोंयची अर्थवेवस्था म्हळ्यार कितें, ह्या अर्थवेवस्थेक वेग कसो दिवप, इंडस्ट्री, मायनींग, टुरिजम असो एक कन्सेप्ट तकलेन दवरून आनी गोंय कशें फुडें वतलें. तुका ह्या सगळ्या विचारसरणी बद्दल तूं जेन्ना पळय विचार करता की गोंय तुका आनीक फुडें कशें वचप दिसता? म्हाका एक म्हजी एक चिंतेचो विशय जाला. इज खूब जाण म्हणटा इनफ्लक्स जाता गोंयान, पण म्हाका इनफ्लक्स जाता ते अगेन म्हणटा इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाल्यार नॅचरली जाता. म्हाका जो एक्सोडस जाता गोंयकारांचो ताचो म्हाका चड चिंता आसा. इंटेलिजंट क्लास शिकिल्ले भुरगे बिकॉज ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर गोईंग आउटसायड गोवा. म्हजे कितलेशे म्हजे हार्डली कोण मित्र हांगा आसतले, सगळे पुणे आसा, बेंगलोर आसा, अमेरिकेक आसा, युकेक आसा. ते गोंयान कित्याक आसचे न्हय, आपल्या आवय बापाय बरोबर कित्याक आसचे न्हय हें म्हाका दिसता. खंय तरी हांगा जाणटेली आवय बापूय रावतात, भुरगीं बेंगलोर आसा, भुरगीं US आसा, बरें दिसना तांकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंक जाय. आनी एक वेळ तांणी ती तयार करची पडटली. जे हायर जितले शिकता तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो म्हणून सरकाराचे ना सो सरकारान ते प्रोएक्टीव जावचे पडटले 21st सेंच्युरी मेथड्स. ना पूण हें सगळें राजकारणाच्या हातान दिवपाची एक चूक आमचे करतात आमची सरकारां सदांच. म्हणजे फाटल्या कितले वर्सात IDC खरें म्हळ्यार काडून दिवपाक जाय आशिल्लें, ह्या विशींचो एक्सपर्ट कोण आसा, EDC एक्सपर्ट कोण आसता दिवपाक जाय आशिल्लें. इंडस्ट्री सुद्दां वेगळे जे पळय कन्सेप्ट, वन विंडो म्हणटात, पूण फुडें कांयच वचना. हो एक आय एग्री. पण गिवन द करंट म्हणजे कशें आसा गोंयचें राजकारण, समटायम्स यू हॅव टू बी प्रॅक्टिकल ऑल्सो. त्या हातून कशें करपा येतलें तें पळोवचें पडटलें. ना पूण जाता कितें ल्हान आय एग्री. फॉर एक्झाम्पल तेलंगणा सारके स्टेट वन विंडो म्हणटा आनी 8 दिसा भितर यू गेट एवरीथींग. 8 दिसान मेळना जाल्यार डिम्ड परमिशन्स म्हणून ताणें एक कन्सेप्ट काडला, जो आमचे येदें ल्हान राज्य आमी करूं शकनात. बरोबर आसा. हे नवें येवचें पडटलें. आनी म्हणून ते एक्सोडस स्टॉप करूंक जाय जाल्यार इंडस्ट्री असले जे विशय आसा आनी गोंयाक जी जाय तशी इंडस्ट्री हाचेर एक नेटान नवे आतां अमृत महोत्सव म्हणून 75 हे बी ते चालू जाला. सरकारान ते बरे स्टेप घेतला. होपफुली इट गोज टू अ लॉजिकल एंड आनी इन्वेस्टमेंट इतली गोंयाक जाय तशी येतली. म्हाका एक तुका विचारून दिसता पर्रीकराची अजुनूय फुलफील जावपा सारकी अशें खंयची ड्रीम तुका दिसता? ना ड्रीम तश्यो म्हणजे दीज आर इन्फ्रास्ट्रक्चरल ड्रिम्स. पण तांचे तुमी आयकल्यार ते एक काणी सांगतले की तेच दूद गरम करून थंड केलें की साय येता, ती साय येत रावता आनी मागीर आफ्टर सम टायम ती खंय तरी दूद आनी साय येवपाची बंद जाता. आनी अनेकदां ही काणी सांगल्या ती गोंयची जी क्रीम टॅलंट आसा तो खंय तरी आमी लूज करता. तो गोंयान रावपा खातीर तांचें खूब हें आसतालें. गोवा स्कॉलर सुद्दां स्कीम आयली. हांव जेन्ना अमेरिकेक गेलो तेन्ना पळयलें की थंयचें फी स्ट्रक्चर अशें आसा. म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळी थंयच्यान युनिवर्सिटींतल्यान म्हणून आय कूड गो. जाल्यार हांवूय वचपाचो न्हय. सो नेक्स्ट वर्सात तांणी ती स्कीम हाडली. पूण तातूंत एक सांगलां की तुमी परत येया गोंयान कितें चालू करा. तो तांचें एक ड्रीम आशिल्लें की तशें आत्मनिर्भर इन
इंटेलॅक्च्युअल आनी हे भुरग्यांक हांगा रावन सगळें करपाक येता अशें गोंया खातीर कंट्रिब्यूट करपाक येता अशें तांचो स्वप्न आशिल्लें. इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वन थिंग, पण हें स्वप्न इज मोर इम्पॉर्टंट पण ऑल्सो डिफिकल्ट. सामकें. आनी फुडाराचें गोंय तरूण पिढी घडोवपाची आसा. ह्या तरूण पिढीक सक्षम करप, तांकां विकासाची सगळ्यो संदी निर्माण करप आनी त्यो विकासाची संदी आपल्या राज्यान निर्माण करप, हें जर पर्रीकराचें ध्येय आशिल्लें तें खूब बरें. आनी प्रत्येक तुमचे तांचे स्किम्स लॅपटॉप बी दिवप ते सगळे इट वॉज तांकां एक खंय तरी स्पार्क तकलेन येवंक जाय भुरग्यांच्या, त्या हितून आशिल्लो. सो होपफुली ती ड्रीम एक दीस फुलफील जातली. आनी खऱ्या अर्थान नॉट ओन्ली इन जॉब्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बट ह्या अर्थान आत्मनिर्भर आमी जातले. गोंयकार गोंयानूच रावन फुडार गोंयचो करतले. थँक्यू. अशें जातलें अशें दिसता. तूं मुद्दम आज वेळान वेळ काडून आयलो. आज मनोहर बाबाची जयंती आनीक आमी जवळ 3.5-4 वर्सां जायत आयल्यात. ताचें स्मारक जातलें, विमानतळाक मनोहर नांव दितलें. इतलें सुद्दां जरी आसलें तरी लोकांच्या काळजांत मनोहर पर्रीकर हे आसतले. इतल्या खातीर ताणें राजकारणान भितर बदल केले आनी ते बदल इतले बरे एक सुखाची एक बरी झुळूक येना, वाऱ्याचो एक बरो झोत येवचो अशे तरेन मनोहर पर्रीकर राजकारणान आयलो. आनी ताणें जें पळय कितें सामान्य तुवें म्हणलें, सामान्य लोकांच्या काळजांत तो उरलो. सामान्य लोकांक ताणें राजकारणान हाडल्यो. तरूण आनी बायलां हांकां राजकारणान स्थान नाशिल्लें, ताका लागून ताका पळोवन लोक राजकारणान येवपाक लागले. आनीक ही जी पळय राजकीय पळय हो जो प्रवास आसा, गोंय मुखार वचत रावतलें. तुवें म्हणटा तशें गोंयान भितर नवे नवे राजकारणी येतले, वेगवेगळे दिखा दिवपी राजकारणी येतले, पूण मनोहर पर्रीकरांचें स्थान गोंयच्या राजकारणान भितर भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर एक प्रभावी आनी गोंयचे बद्दल कळवळो आशिल्लो असो लिडर गोंयान पळयलो. आज आमी तांकां आर्गां ओंपतात आनी मनोहर पर्रीकरा सारके आनीक लोक गोंयच्या राजकारणान येवचे आनी गोंयाक दिशा दिवपी अशें राजकारण तांणी करचें. आनी तांकां पळोवन आमी म्हणटले अरे हो पर्रीकरा भशेन ना. म्हाका दिसता हीच तांकां खरी आदरांजली ठरतली. उत्पल बाब, तूं आयलो आमचे स्टुडियोंत, तुवें आमकां इतलो वेळ दिलो आज. हांव तुमचो गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुमचे उपकार मानता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.